पळोवया खबरो विस्तारान। म्हादय प्रश्नार जी नौटंकी शुक्रारा परवरे जाल्ली त्या घडणुकेचो भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चान निषेध केला। मुखेलमंत्री दोतोर सावंत म्हादय प्रश्नार गंभीर आसा, त्या खातीर ऑल पार्टी डेलिगेशन सोमाराक केंद्राकूय वचपाचें आसा। मात अशें खबर आसतना शुक्रारा रस्ता रोको करून जनतेक त्रास दिले। त्या भायर अँब्युलन्स परती धाडली। ह्या घडणुकेचो गोंय भाजप युवा मोर्चान निषेध केला। आरडेक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमचे स्वागत। काल जो आंदोलन ना म्हणटा, काल जे काही राजकीय नेत्यांनी जो एक ड्रामा हायवेचेर केलो, ह्या गोष्टीचो निषेध करपाक आज आमी हांगा जमलेले आसात। डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, हांची जे ह्या विशयाचेर म्हादयचेर जे सिरियसनेस आसा हेचेर आमी पयलीं थोडे काय उलयतले। जेन्ना एनवायरमेंटल मिनिस्टर प्रकाश जावडेकर यांनी ट्वीट केले की कर्नाटकाक इसी एनवायरमेंटल क्लियरन्स दिल्या, तेन्ना इमिजिएटली डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी हितून इंटरव्हेन करून तेंचे कडेन उलोवन विदिन नो टायम हो ट्वीट तेंच्यांनी डिलीट केलो। दुसऱ्याच दिसा ऑफिसरांचो एक डेलिगेशन दिल्ली वचून एनवायरमेंटल मिनिस्ट्रीच्या ऑफिशलांकडे मेळ्ळे आणि ह्या विशयाचेर तेंच्यांनी समजून घेतले। त्याच प्रमाणे येता त्या सोमारा ऑल पार्टी डेलिगेशन हो मिनिस्टराक मेळपाचो आसा। हे सगळे खबर आसतना गोवा फॉरवर्डाचे लिडर विजय सरदेसाय तशेंच परवरेचे आमदार रोहन खंवटे आणि बाकीचे त्यांच्या जमलेल्या लोकांनी जो काल हायवेचेर धुडगूस घातलो, ह्या गोष्टीचो आमी पूर्णपणे निषेध करता। म्हणून आम्ही परत एकदा युवा मोर्चाच्या वतीन सगळ्यांकडे विनंती करता की सगळ्यांनी म्हादयचेर आम्ही एकजूट राहून डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यांच्या बरोबर आम्ही रावपाक जाय, भारतीय जनता पक्षा बरोबर रावपाक जाय। राजकारण म्हादयचेर तरी करू नका, इतलें सांगून घेवन जरा सोंपयता। जाल्यार अचानक हे ब्लॉक करा आणि जे डेलिगेशन तेंच्यांनी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराक दिले आणि ते गेले घरा। म्हणजे तेंचे कितें आसलें, कितें तरी आमी इश्यू करूया, लोकांक त्रास जावनी, लोकांक चर्चा जावनी, सरकाराचेर कितें तरी फोग काडूनी लोकांनी असो तेंचो विशय आसा। पूण जेन्ना ते डेलिगेशन तुमी जे रस्त्यार दिले ते तेच्या ऑफिसांनी दिवं येता आसले। असली गोष्ट आसतना आमचे जे मुख्यमंत्री आताचे आसात प्रमोद सावंत, हे म्हादयच्या विशयाचेर गेले 10 ते 15 वर्सां ह्या विशयाचेर सिरियस आसा। खरी गोष्ट म्हटल्यार जेन्ना ते सभापती असले तेन्ना तेंच्यांनी एक आमदारांचे डेलिगेशन हरया म्हणून एक स्वतः प्रस्ताव मांडलेलो। तेन्ना त्या सायटीर त्या प्रोजेक्टाचेर जेन्ना गेल्ले तेन्ना जे काल जे थंय नाचताले थंय रस्त्यार तितूंतलो एकटोय मनीस प्रेजेंट नसलो। ही तुमकांय गजाल खबर आसूंक जाय आनी ही रिकॉर्डाचेर आसा। कालचो एकटोय मनीस थंय उबो नसलो। आमचे तेन्ना राजेश पाटणेकर असले किंवा आता सॉरी प्रमोद सावंत सभापती असले, तेंच्यांनी डेलिगेशन इवन मायकल लोबो त्या टायमार असलो। म्हणजे कोणाक गरज आसा न्हू तेंकां हो विशयाचे पडलेले ना, फक्त कितें तरी आयज सत्तेन ना फ्रस्ट्रेशन भायर काडपाक ह्या तसल्यो गोष्टी करतात।